नेवरा मांडूर उटंगारांत मातयेची वणत कोसळून आवय आनी पूत सोंपली. मारिया रॉड्रिग्स 70 वर्सां पिरायेची आवय आनी आल्फ्रेड रॉड्रिग्स 51 वर्सांचो पूत दोगांय गेली. घराचे वणटीक पावसान फूग मारली. आमदार विरेश बोरकार सुवातेर पावलो. दुखद अशी घटना आयज घडली ती म्हणजे आमच्या मंडूर गांवांत मंडूरच्या निर्याबाट ह्या वाड्यार आमी तुम्ही पळयता आसतले हें जें घर आसा ते फाटल्यान ह्या घराची ओनर जी आसा ती कोसळून दोग जाण म्हणल्यार तेजो आवय आनी चलो भुरगो हे दोगांकूय मरण आयलें आनी तांकां मागीर रोखडीच आमी हांगा शिफ्ट केल्ली मंडूर हेल्थ सेंटरान. पण थंय पावचे पयलूच ते मरण आयलें म्हणून तें डिक्लेअर जाल्लें. खूब एक सामकी दुखेची घटना आख्ख्या आमच्या वाठारांत जाल्ली आसा. कारण अशें आमी तरी केन्ना आयकोंक ना की इतले वांगडाच दोग जाणां बीन हें जाल्ले आसा म्हणून पिड्यार जाल्ले आसा म्हणून. आनी पळोवंक आमी जेन्ना भितर पळोवपाक गेल्ले तेन्ना तेंची ओनर जी आसा ती ऑलमोस्ट मातयेची वणटी आसा आनी मोठ्यो वणटी आसा तेज्यो. एक ओनर खंय पयलू मातशी गेल्ली मिन्स कोसळ्ळी खंय. आतां ही दुसरी ओनर जी आसा ती दुसरी सायडीची ती ओनर कोसळून डायरेक्ट म्हणजे तांकां म्हाका दिसना ते चान्स मेळ्ळो की सकाळीं तांचो भाव जो आसलो तो हें पळयतालो खंय तेन्ना मातशी हें जाताली खंय म्हटल्यार माती देंवताली खंय. पण सांजेच्या वेळार म्हणल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 3:30 to 4 o'clock भितर हो घडणूक जी आसा ती हांगा घडली. त्यांचे नाव कितें दोगांचे एकट्याचे मारिया आनी आल्फ्रेड. मारिया 71 मारिया 71 years आनी आल्फ्रेड ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 51 years. दोन्ही. आनी आमी ऑलरेडी आतां आमचो PI जावं DYSP SP सगळे हांगा येवन गेल्ले. आतां आमच्या वांगडा SDM येयल्लो आसा आनी मामलेदारूय आसा, लोकल सरपंच आसा प्रशांत नायक आनी बाकीचे सगळे जे पुलीस स्टाफ आसा आमचे लोकलांनी म्हटल्यार जे स्टार्टींग जेन्ना तांकां पडलें तेन्ना लोकल हांगासले स्थानीक जे आसा ते येवन तेंच्यांनी मड काडली आनी ताका पयलू काडून मंडूर हेल्थ सेंटरान व्हेलें. कारण पयलू तांकां खंय आमकां हेल्थ सेंटरान व्हरपाक जाय तें डिक्लेअर जावन आतां सद्याक तांकां मॉर्गान आमी शिफ्ट केल्ले आसा.